मैदान करतले संजय बाब हांगा कंपाऊंड वॉल पडलेले कितें सांगपाक जाता काल खूप पावस असलो त्या पावसाच्या लोडाचेर काल कंपाऊंडार पडले म्हणून फ्रेंड होता हांगा आमी ताणें म्हाका फोन करून सांगले मॅसेज धाडली इनफॅक्ट मागीर हांवें तांकांय फोन केलो लिगराक बी फोन केलो लिगरान म्हाका समाविनाक फोन करून आयज रोखडेंच एक क्लियरिंगाचें काम चालू केलें आनी एक काम कंप्लीट करून तेंच्यानी आतां बेगीन परत बांदचें कित्याक सांग हे पावसाचो लोड इतलो आसता ग्रावंडाचेर उदक इतलें जाता की ताका प्रॉपर चॅनल ऑफ वॉटर आउटवेज करपाक जाय ड्रेनेज सिस्टम सारकें करून परत एकदां करचें ग्रावंड हो लोकांक जाय आमकांय जाय सगळ्यांक जाय तेन्ना परत रिस्टोर करचो आहा तो आनी बऱ्या कंडिशनान करचो कितें इंजुरीज बीन कितें जालें ना कोणाक ना तरी काल बरें जालें हेच्या कंपाऊंडाच्या फुडल्यानूच एक किड्स युरो किड्साचें स्कूल आहा धाकट्या भुरग्यांचें ते काल हॉलिडे दिल्ली 2 दीस गव्हर्मेंटान प्रमोद सावंतान म्हणून खूब बरें जालें कित्याक सांग म्हणल्यार मायनर कितें तरी कॅज्युलिटी जावपाचे चान्सीस जाले कित्याक सकाळी फुडेंच जाला तें आनी स्कूल टायमिंगाच्या टायमारूच जाला. When somebody in the morning at around 6:30 somebody called me up stating that this compound wall has collapsed. So I immediately contacted sir, and he gave me instructions to immediately clear it. Now I would say that Dabolim constituency is one constituency where we have a enthusiastic and a dynamic leader in Marvin Gudino who doesn't wait but reaches to the people when it needs the most. Yesterday and today was a necessity, and he has reached out to the people to ensure that nobody is troubled with this incessant rain and clear all the areas that were flooded.